2-5 मिनटां लेट आयिल्ले. आमचो रिपोर्टिंग टायम वॉज 8 to 8:20, but I reached at least at 8:24. And in fact, one boy was there before me who reached at around 8:21 पाविल्लो तो. So at least तांच्यांनी फर्स्ट स्लॉटाक तरी कन्सिडर करपाक जाय आसलें, बिकॉज 8:20 इज क्वायट अर्ली आनी ऑब्वियसली वेदरूय हे आसलो, पावस वाटेक पडला, आमकां फास्ट चलून काय येवं शकना आनी बसीचेंय कन्सिडरेशन करपाक जाय आसलें तेंच्यांनी. बट आतां 1 आनी 2 हांगासर 20 भुरगीं आसलीं. सो 20 भुरगीं तातूंतली एक 5 जाणां तरी 15 मिनटां लेट आयिल्लीं, बट 10-15 जाणां 5 मिनटां लेट आयिल्लीं. सो तांकां सुद्दां कन्सिडर करूंक ना. कितले रिक्वेस्ट केले तांच्यांनी. आतां आमकां 8:52 जाले हांगासर. सो एटलिस्ट आय रिच्ड एट अरावंड 8:24. 8:24 पावला. सो अर्दे वर हांगासरूच दवरला. ताका उलोवपा आपयल्यार तेंचो कोण आसा तो हेड उलोवपाक सुद्दां रेडी ना. इतलो आमकां हांगासर आड्डून ताका रिक्वेस्ट सुद्दां केली कितली अर्दे वर हांगासर. सो इट वॉज लायक ही वॉज कम्प्लिटली हें कशें केलां आमकां हांगासर. आख्खें वर्सभर प्रिपेर करता भुरगे, जस्ट 5 मिनटांक लागून फूल वरस पिड्ड्यार जाता न्हू. हें मातशें तांच्यांनी एटलिस्ट आमकां दुसऱ्या स्लॉटाक तरी घालपाक एटलिस्ट ते तरी तांच्यांनी कितें कन्सिडर करपाक जाय न्हू. चल सगळींच भुरगीं बसतलीं अशी सोदपा ना. लेट कोण जेन्युइन केसीस आसा तांकां तरी तांचो CCTV आसतलो हांगासर. CCTV पळोवन ते कन्सिडर करपाक शकता न्हू. एटलिस्ट 5 मिनटां लेट कोण आयला तांकां एटलिस्ट नेक्स्ट बॅचाक तरी. बट I don't know how they are doing this. आता ही एग्जाम कसली आसली मातशें डिटेल सांग. एग्जाम असली JSO पोस्टाची, ज्युनियर स्केल ऑफिसर फॉर GPSC. सो आमचो हेड पण आसलो, ताका आतां उलोवपा सुद्दां आपयल्यार तो येवपा सोदिना. न्हू हे तुमकां नेमकं कोण ते वयल्या ऑफिसरांनी हाडयलें काय हांगा गेटीर हाडयलें हे जे सेक्युरिटी गेटीर हाडयले. म्हणजे फक्त त्या टायमाचे बंद 1 मिनिट भितर घेयना. आतां कोण कितें सांगून वयता. कोण ल्हानी कडले एग्जामीक येयला, कोण स्टुडंट आसा. आमी तशें फुटींगपणां करून वचपाक शकताले, बट आमी सिन्सियरली रावले. आतां ते खऱ्यांनीच वयता, तेंचे काय आयडी एटलिस्ट आमी पळयला, आयडी काय पळयना, काय ना. तांकां सांगतात ते अमके स्टुडंट म्हणून तांकां डिरेक्टली धाडटा भितर. तुम्ही साधारण आता कितके जाण अफेक्टेड आसात सध्या रायट नाव. एटलिस्ट 20 जाणांतली 5-6 जाणां तरी 5-6 जाणां रिटर्न गेली. 5-10 जाणांच आसा हांगा. बरं आता तुमचे कितें म्हणणें हेचे. आतां सांगता की पयलीं रस्ते लागून रस्ते तरी जाणात तुमी कशे आहा ते फूल आख्ख्या गोवाचे. ओके. सेकंडली बसींचे सिच्युएशन जाणात तुमी. ट्रॅफिक कितलो आसता वाटेक, सगळे हे टायम लागता. परत पावसाचे दीस आसा, आमी फास्ट काय चलून येवं शकना. सो तांच्यांनी एटलिस्ट मातशे 5 मिनटाक आनी हांव कितें म्हणटा फर्स्ट बॅचाक एटलिस्ट तरी कन्सिडर करपाक जाय. कितले भुरगे आत्महत्या करता, जीव दिता जस्ट बिकॉज चिंतपा जाय. तांच्यांनी वर्सभर प्रिपेर करता. एटलिस्ट आय वॉज ऑल्सो प्रिपेरींग फॉर अ इयर ना. वर्सभर आनी 5 मिनटां खातीर तांच्यांनी फूल वर्स आमचे पिड्ड्यार केल्ल्या सारकें जाता. सो आय डोंट नो हाव द सिस्टम वर्क्स ओवर हियर. तांचे आनीक कितें आसलें जाल्यार ते 8ची 10 सुद्दां करपाक तयार आसतात ते. बट हांगासर 5 मिनटांक जेन्युइन केसीसांक कन्सिडर करपाक सोदिना. आतां आनी एक सांगचें म्हटल्यार हांव पयर वाडीक गेल्लो. वाडीक आनी अधिक मास म्हयनो म्हणून. सो इट वॉज लायक एग्जामी खातीर हांव थंयसर मन सुद्दां लागूंक ना. हांव काल बसीन बसला, फूल डे ट्रॅव्हलिंग करून राती पावला. राती पावून आज पेपराक आनी आतां परत म्हज्या रिलेटिव्जांक सगळ्यांक सोडला थंयसर. आज दनपारची बस करून परत वयतलो वाडीक. मुद्दाम एग्जामीक लागून आयिल्लो आतां. फूल कालचो दीस वेस्ट करून आयचो परत थंयसर वचपा खातीर. ती आतां 5 मिनटां खातीर फूल आय डोंट नो काय कितें उलोवपाचें तेच कळना खरें म्हटल्यार.